Gaudete et exultate. Apostolic पत्रांत पापा फ्रान्सिसान आईच्या संसारांत शांतीपणाची जिणी कशी जिवची मुळे विषयी सविस्तार आणि जोक्ती शिकवून दिली. हे शिकवणेंत मातेवाचे सुवार्तेच्या डोंगरावयल्या प्रसंगाचो आरंभ 8 बागींचो पाठ पापासाहेबान बुनियाद जावन घेतलो. समेस्त संतां भक्तांचे परबे दिसा होचो पाठ नियाळचो भोव अर्थाभरीत. ह्याच पत्रांत सुरवेरच पापा फ्रांसिस सांतां भक्तां आतां देवाचे हाजरेंत आसची ती आमचे संगी तांचो मोगाचो आनी एकवटाचो बांद मुंदरणूच आसात म्हणटा. मुंदरून ही भाग्यवंतां आपल्या देखी बरीत शेगुणांनी समर्पित जिविता मुखांतर जीव सहित दिल्ले वरवीं जायत्या परिस्थितींनी आपले जिवीत हेरां खातीर झरयल्ले वरवीं महान जावंक पावल्यांत म्हणून समजयता. संत भक्तां म्हणून अधिकृत तरान पाचारलेली मात्र न्ही, देवाच्या लोकांमध्ये शांतीपणान जिवच्या आमचेच भोवतणच्या भावां भयणीचो पापा फ्रांसिस उगडास करता. कुटुंबा खातीर, पिडेस्तां खातीर, विविध रितीच्या मिसावां खातीर हास्त्या तोंडान कळमीत नासतना वावुरच्यांचे जिवीत एक विशेष सोंसणीकायेचें आनी शांतीपणाचें म्हणून सांगता आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसांत आनी परिस्थितीन शांतीपण जिवंक देवानच दिल्लें आपोवणें पापा विवरिता. तोच सांगता तशें 8 बागींची जिणी संवसारान सामान्य जावन चिंतच्या की विरोध वेचें दिसता. देखून 8 बागींची जिणी पवित्रत्म्याच्या बळान आमी भरून त्याच आत्म्यान आमकां आमचे अस्कतकायेंतलें, आमच्या स्वार्थांतलें, शेळेपणांतलें आनी हंकारी मनोभावांतलें सोडयल्यार मात्र साध्य जायत.